स्वस्ति श्रीमन्महागणपतये नमः। दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता स्मर्या गुरुपरंपरा। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करल्लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। परिज्ञानाश्रम श्रीगुरुशङ्कर परिज्ञानाश्रम शङ्कर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पाण्डुरङ्ग आनन्द परिज्ञान गुरु सद्यो जात शङ्कर सद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनन्दन। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू सद्गुरु रूपे। मला वाटते अंतरी त्वा वसावे तुझ्या कीर्तनासी तुवा बोलवावे। अपत्यापरी पाववी प्रेमग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा महाराजया सद्गुरु रामदासा। ये सद्गुरुराया कीर्तनी ये सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। सर्व श्रोते गणांक नमस्कारू। पहिलेंच हांव तुमगेल माफी मागता की गेल फंता हांव चुकून पडलें मगल कल की काम आयलें आयते वेळारी आमगेल न्ही सगळ्यांक लायफ अशी आसता की अनसर्टनिटी इज सर्टन इन अवर लायफ। अमुके कोरया म्हळ्यार आमगेल हातांत कले आसना जाल्यार आमी ताका नमते घेवंक प्रत्येकाक आनी मुखार वत वचता। खंयच्याचें वायट लेखून घेवचें ना जें जाता तें केन्नाय बऱ्या खातीर जाता। तशी आसो एक 8 दिवसां गॅप पडल्या जाल्यार आमी परत त्या मुडांत येवया जशी गोकुळाष्टमीची मुडांत आशिल्लीं आमी तशी हां। आनी आतां पयले मना श्लोक धरून सुरू करुया आमी। म्हाका दिसता आजी 116 हें आसा मना श्लोक असो। पहिलेच अशी तुटे वाद संवाद तेथे करावा विवेके अहंभाव हा पालटावा। विवेक करून अहंभाव पालटका आणि जनी बोलण्यासारखे आचरावे क्रिया पालटे। आम्ही जे प्रीच करतात तशीच जर आम्ही वागली आणि ते वागतात की ना हे परीक्षा पदोपदी आमगेल्या आयुष्यात येत असता। तरी आम्ही स्वतःची वी आर द टीचर वी आर द एग्जामिनर वी आर द स्टुडंट एवरीथिंग वन ओनली वन इन ऑल इन वन। तर आम्हीच आमकां मार्क्स दिवंका इत्याक तरी मुखावेले आमगेलें हें आयुश्य त्या मार्क्साचेर वच्चें।
आमी कितले आतां डॉक्टर बी कले वशील लावन पास जालो, फाय ताका ऑपरेशन थिएटरांत वचल्यार सर्जरी कशी करची जर कळना जाल्यार पेशंटाल वाट लायतलो तो. तशी आमकां आत्मज्ञान मेळोवचें आसा. तेमी फर्स्ट थिंग आमी प्रामाणीक आसता, जनी बोलण्या सारखे आचरावे आणि कल करता क्रिया पालट आमगेले कल चुकीची क्रिया जाता असलेली ते स्वता लागींच मान्य करता आणि मान्य करून तांतू पालट करता, बदल करता. मस्तपण कल जाता आमी दुसऱ्यांक बदलच्या वता ती. त्या दुसऱ्यांक बदलच्या आमगेल्या हातान केन्नाय आसना. आमी फक्त स्वताक बदलच्या शिकता ती. तेमी स्वतांत कल बदल करूं जाता. ते धैर्यान बदलचें. मस्त म्हणटा ह्यो हांव इतलें विवेचन करतली, हांव कशें मान्य करचें, मगेलें हें चुकता म्हूण कांय ना. मुख्य म्हळ्यार विवेचन हांव करना, हें पयलीं हांव स्वताक बजायसून सांगता. हां, तेमी ती चुकता ती. कोण काम करता तांगेल्या हातान तांकां चुक जाता ती. अपराधीपण आसच्याक हांगा थार ना. आणि अपराधीपण घेवन वज्ज घेवन बसल्यार आमकां मुखार वचूं जायना. ते पांयांतले बेड आसता ती तेमी ते पयलीं झुगार उडोवंक ती. आमी मनुश्य आसा ती चूक कोण कोरून आमी शिकता, तांथान आमी शिकता. आणि क्रिया पालट जायना पळय, भक्ती पंथार आमी परत परत वचून पावता ती. आनी त्या भक्ती पंथानूच वचका. ताजे खातीरच हे मनास श्लोक आसा ती. आतां हाजे नंतर एक 10 श्लोक ते दशक म्हणटात ताका. चौथी लायन एकच, नुपेक्षी कदा देव भक्ताभिमानी. म्हळ्यार देवाक भक्ताक स्वताल भक्ताल इतलो अभिमान आस की तो केन्नाय कसले कश्टांत तो येवन पावता, ठण्ण करून उबरताची. प्रत्येक हो आमगेलो सगळ्यांगेलो अनुभव आसा, मगल सुद्दां आसा, तुमगेलोय सगळ्यांगेलो आसतलो. तशी पुराण कालांधून हें चलन आयल्या. ताजे खातीर समर्थांनी नाना नमुन्याची पुराणांतली उदाहरण दिवन सिद्ध करूं पळयल्या की नुपेक्षी कदा देव भक्ताभिमानी. आतां श्लोक कलस वाचा. बहुश्रापिता कष्टला अंबरूषी, तयाचे स्वये श्रीहरी जन्मसोशी. दिला क्षीर सिंधू तया उपमानी, नुपेक्षी कदा देव भक्ताभिमानी. जय जय रघुवीर समर्थ. आतां तूं अंबऋषी गेले एक हें आसा, उल्लेख आसा. हो अंबऋषी म्हळ्यार खरें म्हळ्यार हो रायू जाल्यार तो पयलेचो नगद म्हणून ऋषी आशिल्लो. तागेले नाभाद म्हळेलो तागेलो चल्लो, तांगेल वंशांतलो हो अंबऋषी. म्हळ्यार ऋषी गेले संस्कार जालेले ताज्यान तूं सगळे नमुन्याचे तो हें करतालो. म्हळ्यार पौरोहित्य करतालो, राय आशिल्ले तरेके एकादशी उपास अगदी कडक उपास करतालो, सम शिस्तीने भक्ती मार्गार चलतालो आणि देवाल प्रचंड भक्त भक्त म्हळ्यार ताका विभक्ती केन्नाय लागनाशिल्ली. आनी सगळ्यांक आदर तिथ्य करचें, देवा देंवताल्यार सगळे आशिल्ले जाल्यार थोडे नियम आसतात न्ही. एकादशी व्रत तो अगदी मना पासून करतालो, म्हळ्यार निर्जळी उपास कसले घेवची ना. आणि दुसरे दिवसू खंयचे तरी मुख्य अतिथीक आपोवन तांकां जेवण दिवन कड्डेरी ताणें तें पारण करचें म्हणटात ताका. म्हळ्यार ते उपास सोडचो, पयलीं उदकाक घोट घेवन उपास सोडचो. तर तें कल जाता एकादशी सकाळीं थोडे वेळ थंय एकादशी आशिल्ली धनपारथाय. एक फावट 2 दिवस करून एक तिथी येत न्ही तशी आशिल्ली. तरी अतिथी कोण आशिल्ले त्या दिसू तर दुर्वास ऋषी. आ दुर्वास दत्त, चंद्र आणि दुर्वासा हे 3 जाण मेळून दत्तात्रेय जालेले. तातूंत दुर्वास म्हळ्यार तमोगुणाचें एक हें तें आधिपत्य गाजयतलो. ताका कोप मस्त, तो भोव बरो दिल्ल्यार कितलें बरें हें दिता. कलें सगळे पांडवांक हांव कुंतीक ताणें वर दिलेलो, तिणें ताका सेवा केली म्हणून की तुका खंयचे देवागल तूं स्मरण करता की तो येवन तुका तागल अंशाची चेडूं तुगेलो हातान दवरतलो म्हण, विदावट टेकींग एनी डिफिकल्टी. कळ्ळें? असले नमुन्याचें ताणें वर दिलेलो. जाल्यार शाप दिवच्या जाल्यार शीघ्र कोपी. तशें खरें आसूं नये जाल्यार आशिल्लो तो. एकेकांगेलें हें आसता न्हय. आनी कोणें प्रत्येकान 3 गूण आसता ते मातशी सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण एक्सप्लेन करतना सांगिल्लें.
त्या 3 गुणांतलो खंयच्याच प्रादुर्भाव जास्ती असता की ताका तमोगुण जास्ती असले तमोगुणी असं म्हणटा ती. जाल्यार दुर्वास मनान वायट नाशिलो. तर ताका तरी स्कल जाल कोणाक गोतू ताका अतिथी म्हूण आपयलो तो वेळेर येवच्या शक्य न्ही. आनी एकादशी सर्त आशिल्ली. मागीर एकादशीची जर पारण ताजी पयल जाय न्ही जाल्यार ताका ते एकादशी पुण्य मेळना अशी तागेल हें आशिल्लें. प्रत्येकागेले एक मनाची भावन आसना. म्हूण ताणें कल केलें वाट पळयली 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 आनी एक 2 मिनीट व्हरलेलीं. 2 मिनटान एकादशी फिनीश जाता म्हणा ताणें उदकाचो फक्त 1 घोट घेतलो. आनी थोड्या वेळान एक अर्द तास भितर ऋषी आयले, दुर्वास ऋषी. येवन पळयल्यार तांकां अंतर्ज्ञानान सगळं कळटा. तूं म्हाका आपयलें आनी हांव येवचे पयलेंच उपासाचें पारण कशें केलें. तेमी ती हांव तुका शाप दिता की तुका हें सगळं पुण्य बिण्य एकादशी सांगिल्ली न्हय आनी तुका हांतान मुक्ती मेळची ना. तरी उलट तूं ह्याच हांतू मगल शापाने अनेक जन्म तुका शेकडो जन्म घेवंक लागतले. परत परत एकामेक शेकले पुनरपी जननम पुनरपी मरणम अशी. ताका मस्त वायट दिसलें. तरी ताणें वंदन केलें ऋषींक. तुमगेल आज्ञा शिरोधार्य. जाल्यार ऋषी म्हजेर कोपू नाका ती, म्हाका कलेपण हें दिया ती. त्या वेळार भक्ताभिमानी देव कृष्ण विष्णू थंय आयलो आनी ताणें म्हळें ऋषीवर्य तुमी हे इतले मगल भक्त हो आनी इतले कसले व्हड चूक केली. एक उदकाक घोट घेतलो न्हय ताजे खातीर इतले व्हड शिक्षा. जाल्यार तो मगल भक्त आस आनी म्हाका तागेलो अभिमान आसा. तेमी ती ताका शाप दिनासतना तुमी म्हाका शाप दिया ती. तांथाव न्हू पृथ्वीचे कले तरी बरें जातलें त्या शापांत न्हू. तर कितले जन्म घेवंक ती ते हांव घेता, तुमी सांगा ती. तावळी ताणें विचार केलो दुर्वास ऋषींनी हय कले म्हळ्यार अराजक्त हें जाल्या माजल्या पृथ्वीचेर तरी देवागले अवतार आवश्यक आसा. म्हण ताणें सांगलें तरी देवा तूं 10 अवतार पुणी घे. तशी गुरुचरित्रांत तांणी मस्त अवतार सांगले ती 24 अवतार सांगले ती. जाल्यार प्रामुख्याने 10 अवतार विष्णू गले. मत्स्य कूर्म वराह त्या सगळं गोत आसा ती. त्या 10 अवतार कोण घेतले तरी श्री हरीन घेतले. कोणा खातीर घेतले. अंबर ऋषी खातीर. बहुश्रापिता कष्टला अंबर ऋषी तयाचे स्वये श्रीहरी जन्म सोशी. आता जन्म मनुष्य म्हणून जन्मा येना पडे सगळे नमुन्याचे हे सोसका लागता. कल्या म्हळ्यार मायेचो अवतार तो. मनुष्य देह धारण करचो. मनुष्य म्हणा मासली म्हणा प्रकृतींतून सगुण साकार जावन अवतरण करची म्हळ्यार ताक लागील जे मायेचे दुसरे कले एक हे आसता ती त्या थंय असतात न्ही ते सगळे भोगून चुकोवंक लागता ती. आनी परत कले क्रियमाण प्रारब्ध क्रिएट जायना हें पळोवंक लागता. कळ्ळें. तर त्या वेळार तांणी तेवें हो म्हळें आनी इतले अंबर ऋषी खातीर एक आपणाल भक्ता खातीर 10 जन्म प्रभून घेतले. नमुन्याचे म्हळ्यार खंयचे अगदी हीन जातींतू डुक्कर जावन सुद्दां जन्म आयलो. डुक्कर जावन जन्म आयलो. अहंकारान व्यापलेल पृथ्वीक हाने हिरण्याक्षाने आपणागेले एक शिंगार अहंकारा शिंगाचेर ते पृथ्वी पाप दयनीय अवस्थेले तिक होवन समुद्रान बुडयली. कळ्ळें. तावळ हान्ने वायल्ड बोर म्हळ्यार कळ्ळें रानटी डुक्कर जावन ताका मारलें आनी घुर 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 आवाज करून आनी केन्ना कशें अवतार घेवचे आवश्यक आसा की तशें केलें. आनी हांगा ताणें आतां काळचे डार्विन्स थियरी सुद्दां प्रूव करून दाखयल्या. पयले ते विष्णू गेलो कळ्ळें मत्स्यावतार. मत्स्यावतार म्हळ्यार कळ्ळें जलचर. दुसरो खंयचो तरी कासव. कूर्मावतार म्हळ्यार ही इज एम्फिबियन म्हळ्यार ते उदकांतूय चलता आनी जमनीचेरूय चलता. कंडेरी वराह अवतार म्हळ्यार वायल्ड बोर अशी वायल्ड एनिमल्स बीस्ट तशी. ताजे नंतर नरसिंह म्हळ्यार अर्ध मनुष्य अर्ध हें कळ्ळें सिंह पशु. मनुष्य एक पशुची जाल्यार श्रेष्ठ क्रिएशन देवागलें. तर एकदम मनुष्य जाय न्ही तो. तर पयलें नरसिंह जालो आनी काळाक अनुसरसून म्हळ्यार हिरण्यकश्यपूने कलकल वर मागून घेतिल्ले म्हाका हांगा मरण येवं नये म्हाका
पशुल्याथान मरण येऊ नये, म्हाका मनुष्याल्याथान मरण येऊ नये, म्हाका अस्त्रांनी मरण येऊ नये, शस्त्रांनी मरण येऊ नये, असले सगळें मागून घेतिली न्ही ती, तो ताक्क मारचे खातीर, हां, म्हळ्यार कहलें अधर्म चुकोवंच, अन्याय चुकोवंच खातीर, अन्यायी मनुष्या मारचे खातीर ताणें नरसिंह अवतार घेतलो श्रीहरीने. आनी नंतर आयलो डुआफ, म्हळ्यार कहलें बटू जावन आयलो वामन, पयलो मनुष्यालो अवतार पयले वामन बटू. आनी ताणें बळीगल अहंकार हें करचे खातीर ताका पाताळांत घालो, असलें सगळें. नंतर कहलें भार्गव राम म्हळ्यार आदिवासी नॉमेडीक असतात न्ही, तशे आशिल्ले अवतार त्या वेळार. त्या आदिवासी लोक मस्त आसताले, तशी तो सगळ्यांक हें करून नाशिल्लो. तागल मध घालून चाक एकच अवतारांत, एकच काळांत ताणें 2 अवतार घेतले. एक रामा अवतार घेतलो आनी भार्गव रामा गेलो म्हळ्यार परशुरामा गेले, परशु आशिल्ले खडग घेवन फिरतालो तो. आनी ते ताकल मध घालूंचे खातीर तागल एंड जाता रामान अवतार घेतला. रामागल लग्ना वेळार ताणें येवन शिवाग धनुश तूं कशी मोडलें म्हूण मारामारी करूं लागलो. तागल मदक्षय ताणें केलो, गर्वहरण केलें आनी ताका सांगलें तुगेलो अवतार संपला, तूं वच. अशें ते मर्यादा पुरुशोत्तम म्हूण जन्म घेतलो. मर्यादा खंयच्यान मर्यादा घालता ती आमी वागतना कशी वागता, हां, आजूबाजूच्या लोकांक कशी वागता, स्वताल्याक कशी वागता, आजूबाजू जानांक कशी मदत करता, फॅमिली कशी पळोवका, प्रपंच कशें करता, परमार्थ कशें मेळोवका, हें तें राम तत्व सगूण साकार घेवन आयलें. आनी नंतर त्या वेळार प्रत्येकाचेर मर्यादा, म्हळ्यार एक बाणी, एक वचनी, एक पत्नी जो सदा जो हें तें वतच न्ही तुमकां की कशी आशिल्लो तो श्रीराम. एक वचनी एक पत्नी एक बाणी जो सदा, जो प्रजेचे सौख्य पाही दुःख साही सर्वदा, तोची विष्णू तोची शिवही, तोची विष्णू तोची शिवही, तोची आपुला श्रीहरी, राम प्रहरी राम गाथा रंगते ओठावरी, राम प्रहरी राम गाथा. तशी एक पत्नी एक वचनी एक बाणी जो सदा, इतले मर्यादा ताणें राखल्यो. आनी कृष्ण जन्मांतूं सगळे मर्यादा काण उडोवन सोडल्या. बिकॉज देव कशी परफेक्ट आसता हें सगळें जानाक नुस्तें प्रेमाने, नुस्तें प्रेमाची जोराचेर आमी सगळें जग जिंकच्या शकता, ती देवा मेळोवच्या शकतात. हें प्रूव करचे खातीर कृष्णागल अवतार जालो. हां, तो पूर्ण पुरुश आनी राधा पूर्ण स्त्री आशिल्ली. प्रत्येक दाल मनशांतूं एक स्त्रीत्व दडलेलें आसता, तशी प्रत्येक बायल मनशेंतूं एक स्त्रींतूं एक पुरुश तत्व दडलेलें आसता. हो तशें न्ही, हो पूर्ण पुरुश आनी राधा पूर्ण स्त्री. तेमी ती इतले ताण बायल केल्यो जाल्यार रुक्मिणी कृष्ण म्हणना ती, हां, विठ्ठल रुक्मिणी म्हणच्या फाव आसा ती. जाल्यार राधेगल नांव सगळ्यान जास्ती पॉप्युलर राधा कृष्ण. तेमी ती विठ्ठलागल नांव पयलें विठ्ठल रुक्मिणी म्हणटात, पण हांगा तशें न्ही, राधेगल नांव पयलें येता राधा कृष्ण. इतलें प्रेम केल्लें, ती इतलें एकरूप जाली, ते सगळें प्रेमान तो विकून गेलो. वेन ही वॉज अ चायल्ड, ते सान चेडूं आशिल्लें न्ही, त्या वेळार ताणें म्हळ्यार इतलें अगदी परफेक्ट सान, तागेल इनसन्स, तागेल हें सगळें नमुन्याचें. तो गोवाळ्यांक घेवन ते वतालो, कोणकोणाक तें लोणी चोरून दिवचे खातीर. पयर गोकुळाष्टमी जाली, हां, तर ताणें समाजवाद, तागेल प्रत्येक क्रियेंतूं कलेपुणी आसतालें, कसलेपुणी आसतालें. आनी आपणागल शत्रूक सुद्दां ताणें मुक्ती दिवयली. पुतना 6 दिसा चेरडाक स्तनपान करून मारून घाल्या म्हणून स्तनाक विष लावन आयिल्ली, जाल्यार तिगल रगत पिलतालें आनी ते विष तरी पचनीची कले करूं शकनी, ती मरून गेली. जाल्यार तिका प्रत्यक्ष श्री विष्णूगल दर्शन दिवन ताणें तिका तारली. पुतना ताका वायटा खातीर आयिल्ली, हां, कंसाक विरोधी भक्त. हांगा आमगेलो परिज्ञान आश्रम स्वाम्यांगेलो आमकां उडास जाता.
इतलें बरें तें खरींची म्हाका तांगेलो मस्त सहवास मेळ्ळा. ते केन्नाय जुहू चौपाटी आनी अशी वॉकाक वताले एक हें घेवन सुण्याक घेवन कोणपणी सांगात आसताले एक मनुश्य. तरी एक फावट चमकून वतसन रस्त्यान थंय वचूक जुहू चौपाटी वचूक वतना एक तांगेलो एक विरोधी भक्त म्हळ्यार मस्त लोक तांगेलो अगेन्स्ट आशिल्ले त्या वेळार सवताले तांकां तसले. तर तातूंत एक मनुश्य ताका की मस्त बरो नाशिल्लो खंय तो बरो ना जावन उठायिल्लो आनी तो मुखार येता आशिल्लो. तर स्वाम्यांक दिसलें तागेलो विचारपूस करया तो कशें आसा म्हूण. तर त्या गिरायकान फुटपाथ बदल्लो. कळ्ळें मागीर स्वामीक विचारपूस करूं येतलो म्हूण गोत आशिल्लो ताका. फुटपाथ बदल्ल्यार स्वाम्यांनी फुटपाथ बदल्लो आनी ताका गांठून विचारलें कशें देवा तूं बरोस न्हय तो. कितलें प्रेम हें श्री कृष्णाल प्रेम तांच्यान धरलेलें आशिल्लें स्वाम्यांतून. तर त्या मनशाक इतलें कळवळ आयलो ताका सांगात आशिल्लें. ताका म्हण स्वामीजी तो इतलो तुमकां सवता तागेल तो ताका तुमकां मेळची ना तरी तुमी ताका मेळ कल्ल्याक ताका हें करता ती विचारपूस कल्ल्याक केली तुमी म्हूण हें बरोबर कर न्ही तुमी म्हूण. ताणें म्हणलें अरे तूं कोण सांगतलो तूं मगल भक्त म्हणून घेता कितलो फंत तूं म्हाका विसरता सांग पळया. अरे हें मगल चेडू हें एक दिवस एक क्षण म्हाका विसरना. विरोध भक्ती म्हाका संवची निमित्तान का जायना सतत तागेल मुखान मगल नाम आसता परिज्ञान 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 परिज्ञान. तस असले मगल्या भक्ताक हांव सोडून दिवं मा म्हूण विचारलें. इतलें व्हड मन तशी कृष्णाल मन व्हड आशिल्लें. जेन्ना तो सान अशें सान म्हूण जल्मा येयलो न्ही त्या गोपींक ताका म्हळ्यार प्रिय आशिल्लें लोणी म्हळ्यार प्रीत आशिल्ली. ताका नंदागल चल्लो तो पाटलागल रायाल चल्लो गोकुळच्या ताका कल्ल कमी आशिल्लें जाल्यार चोर न्हू खावंक येता न्ही हां चोर खावंक कल्ल गरज आशिल्ली ताका. जाल्यार बाकी चेडवांक तागेल्या फ्रेंड्सांक तें मेळनाशिल्लें. गरीब आशिल्ली तांगेलो हावस ती कल करताली दूद धंय सगळें जातालें जाल्यार पुराय व्हरून मथुरेक बाजारांत व्हरून विकचें कळ्ळें. आनी विकून ताचे पयशे मेळटात न्ही म्हळ्यार तरी पोट्टा घालचें ना चेडवांक. चेडवां उपाशी दवरून वचचें तें ताका बिलकूल आवडनाशिल्लें. तेमी तो तांणी विकूं वच पयलेंची एक मडक्यांतली पुणी लोणी सगळ्याक वांटतालो. हे येवन काडटात म्हणून ते वयर 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 दवरताले हंडी शिंक्याचेर. तर हागल आयडिया कशी म्हणून कळ्ळें. तर ता वळून ते दही हंडी आसा न्ही ताजे एक प्रथ पळय की सगळ्यांनी आतां दही हंडीचें कशें आसता तुमी सांगा ती दही हंडीचें म्हत्व कसलें हां. तरी गोविंदा आला रे आला तशी म्हणटात न्ही 1 2 3 4 आमगेल वाडीन तरी म्हणटाली 1 2 3 4 बिजूर बाबूची पोरे हुशार म्हण मगल बापू बिजूर बाबू म्हणटाले आमी 4 जाण भावंड. गोविंदा आला रे आला जरा मटकी संभाल ब्रिज बाला अशी. तरी ते दही हंडी जे आसता न्ही ते आमी सम पळयल्यार तांकां कितकी शिकचे सारकें आसा. कल्या म्हळ्यार वयर वचून दही फुटयतलस न्ही हंडी फुटयतलस तो जो सान आसता सगळ्यांत सान हां ताका कसली उपाधी ना सगळ्याचें वजन कमी ताका सगळ्यांत वयर वचूं मेळटा आनी त्या हंडी फुटोवंक मान मेळटा. आनी बाकीचे धट्टे कट्टे आसता ती दे बिकम नीव की ईट म्हणटा ती पांयाचो फातर सो तो एकमेकांक धरून घेवन अशी राबता ती आनी तो बेस करून सगळ्यांक गेलो भार ते लोक सहन करता ती तांगेल आंगार थावन इतलो लोक वयर वता ती एकल्यांक सुद्दां पाड येना ती समज सपोर्ट. आनी तांकां लोणी खावचें मेळटा की ना आतां तरी लोणी घालना ती आतां पैसा हंडी जाल्यार पयलीं खरें धंय घालतालीं आनी कलकल घालतालीं. तर ते चडटन आनी उतरतन सुद्दां चडटन तेमे जाल्लें घट्टी धरून घेवन राबता ती जाल्यार एक फंत धंय पळय की मात त्या शाळू दापळ्या कशें जाता न्ही तशी जाता. तर अशें शिकोर न्हू तो गुच लोकांक जर हाल्लें सबंद ते पिरामीड कोसळचें शकता. तावळ शिस्त इतली त्या दही हंडीच्यान तूं त्या बेस जाता न्ही तांत आनी इतलें पेशन्स क्वायटली उब रावताली प्रती एकल्यान आपणाल वयल्यान तो गुदेव सरी ते हात एकमेकांक सोड नाशिल्ले तशी सोडनात ती कळ्ळें न्हय. तशें जाल्यार जास्तीत जास्ती वयर चडचो चान्स कोणा मेळटा मख्खन खावच्याक तरी सान जाली तेमी ती आमी
जाल्यार अशें आसा तें कृष्ण सगळ्यांक सान जावन तो वयर 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 चडटालो आनी मक्कन पयलीं हंडी फुटयतालो कल्ल्याक तर सगळ्यांत वयर चडची म्हळ्यार पडची भंय येय तितल्यांची तेमी तो भक्तांक केन्ना कसले रिस्क आसा म्हूण दिसलें रे तो पयलो मुखार वतालो हां आनी तरीके सगळ्यांक दिवन तो खातालो अशी ना की ताणें सगळें आपणेच खाल्लें तो पयलीं सगळ्यांक वांट्टालो आनी मागीर खातालो तशी तो नटखटी कृष्ण तर हें सगळें आमी हातूंत पळोवंक तशांनी सांगल्या तशे हे विष्णुगल अवतार तशे आमगेले गुरू परंपरेचे अवतार जाले हां परमेश्वरानेच अवतार घेतला गुरूंगलो आनी आत्तां आमगेले प्रेझेंट स्वामीजी आसा ती सद्योजा शंकर आश्रम हांवें तशीची श्रीमद शंकराचार्यांगल अवतार ते हां तरी ते तयाचे स्वये श्रीहरी जन्म सोशी मुखार तांणी अनेक उदाहरण दिल्या दिला क्षीर सिंधू तया उपमानी उपमानी म्हळ्यार उपमन्यू म्हणून तो एक ऋषी चल्लो कळ्ळें ऋषींगल चल्लो जाता बापूस बेग्गी गेलो खंय आनी आवस एकदम हें आशिल्ली पाप गरीब आशिल्ली ती तिगेल भावाल घरा ही दोग जाणीं राबतालीं मामाल घरा इतली गरीब की ती पाप दुसरे कडेन केलें आयदान वस्त्रां कोण पोट भरतालें खंय चेरडा गेले कळ्ळें जाल्यार तो माम तो ब्राह्मणा गेले हे न्हय ते खंय खंय पूज सांगू कणी वतालीं त्या वेळार तो त्या चेरडा खंय शिकोवंक न्हय म्हूण ते उपमन्यूक घेवन वतालो माम आपणा सांगाती म्हळ्यार थंय ताका दक्षिणाय मेळटा आनी जेवणय मेळटा सगळें भिक्ष मेळटा म्हणून घेवन वतालो त्या वेळार हे इतले गरीब आशिल्ले ते सान्न चेरडाक ती आवसू मैदा पिठांतून नाल्यार गवा पिठांतून तांदळा पिठांत तशी उदक घालून काल्लो दूद म्हूण पिवयताली तर त्या चेरडाक दिसतालें तेंचें दूद म्हूण ताका दुदाची कसली चवच गोत नाशिल्ली तें दूद म्हूण दिसतालें जाल्यार हांगा जालें की जेन्ना तो मामा सा थंय वचूं लागलो ताका खरे दुदाची रूच कळ्ळी आनी घार येवन ताणें हट्ट केलें खंय की म्हाका हें दूद नाका पिठ्ठाचें म्हाका खरें दूद जाय म्हण सान आशिल्लें न्ही पाप 7-8 वर्साचो मुंजी जालेली मात्र म्हाका दिसता आपणाक खरेंच जाय म्हणून पळयल्यार ती म्हणाली आमी गरीब देवा हांव तूं खंयच्यान दूद दिवं म्हणल्यार ना म्हण तरी देवान आमकां अशी दवरल्या तुला बापूसय ना तर देवान ताका तूं ईश्वरागल आराधन करी म्हण ताणें शंकरागल आराधन केली आनी तो आशुतोश ताचेर खूश जालो हांगा ईश्वरू विष्णू सगळे एकूच देव कळ्ळें राम तत्व तर तो खूश जालेले पेटाक ताणें त्या चेरडाक दूद म्हूण एक पेल दिवेद एक हंडी भरून दिवेद एक हौद भरून दिवेद जाल्यार ताणें ताका पुरे क्षीर सिंधूच बक्षीस म्हूण दिलें खंय दिला क्षीर सिंधू तया उपमानी नुपेक्षी कदा देव भक्ताभिमानी इतलो भक्ताभिमान आसता भक्तागल अभिमान आसता देवाक की आपणा भक्ताक कसले कसले कमी पडू दिना तो तशीच आमकां कसले आयुश्यांत कमी पडचे ना प्रसंग येता ती वता ती होडना हां तांतूंच आमी मुखार वचका कित्या म्हळ्यार आमी तावून सुलाखून भांगार कशी लखलखी जाता न्ही तापना पळय तशी आमकां जावंका त्या खातीर हे सगळे प्रसंग येता ती आमगेल्या आयुश्यांत येता ती घडये घडये येता ती खंयच्याची शाश्वती आसना जाल्यार कल्ले एक की नुपेक्षी कदा देव भक्ताभिमानी आमगेलें कर्तव्य कलें की आमी भक्त जावंका ऐऱ्या गैऱ्यांक तो अभिमान दाखोवंच ना हां तर आमी तागल सतत उगडास केलेली तेमी आमी सतत नामस्मरण करता आसका आनी हें करता तरी आतां तांणी हो एक मना श्लोक जालो जय जय रघुवीर समर्थ हांतकल सांगिल्लें एक फावट नुस्तें वाच्चा तो श्लोक म्हळ्यार तुमकां लक्षांत रावतलो बहुश्रापिता कष्टला अंबरुषी तयाचे स्वये श्रीहरी जन्मसोशी दिला क्षीर सिंधू तया उपमानी नुपेक्षी कदा देव भक्ताभिमानी जय जय रघुवीर समर्थ आतां हांगा आमी हें पळया तशेंच दासबोध जाल्यार आमी वळया श्रीमद दासबोध पयलीं 3 हें जालेले समास जालेले हां 3 समासांतू माया ब्रह्म हाचे बद्दलच आसा मायोद्भव निर्माण माय निर्माण कशी जाली ब्रह्मांतून हां पयलें आकाश निर्माण जालें आकाशांतल्यान झुळूक आयली कडेन ते
माया म्हळ्यार परब्रह्मान तूं, ताका हांव रे अहम म्हळ्यार बहुश्याम आपणें जास्ती जावंका म्हणून एक इच्छा जाली आनी तातूंत सगळी माया तान भायर काडली त्या इच्छेनुसार. त्या इच्छेनुसार सगळें हें जालें. जाल्यार हें परब्रह्म न्ही चिक्के सुद्दां चलना ढळना कल्लें ना, तांत कसलो फरक पडना. तर आमकां तें मेळोवचें आसल्यार तें आनी माया हातूंत फरक पयलीं कळका न्हय. तरी आमकां दिसता ही माय आत्तांची ती आत्तांची न्हय. आमी इन्फिनिटी म्हणून एक शब्द आयकला. इन्फिनिटी म्हळ्यार कळ्ळें बिगर दॅन द बिगेस्ट नंबर. आमी कॉलेजांत शिकयलें इन्फिनिटी इज बिगर दॅन द बिगेस्ट नंबर. आमी कल्पना करूं जाता तांचे पेक्षा व्हड नंबरू. तर हांगा आतां हें ब्रह्मनिरूपण म्हणून जें आसा समास तातूंतांनी त्या मायेचें वय कितलें म्हूण सांगचो प्रयत्न केला. आतां पळया गंमत येता तांतू सुद्दां आयकूनच्याक गंमत येता चिके. म्हळ्यार ताज्यान कले मस्त हातू फरक पडटा म्हूण न्ही, पण समर्थ म्हणटात सगळें तुमकां गोत्तच का मा, गोत्तच का जाणून घे ती चिके. ब्रह्म मात्र न्ही, मायेची स्वरूप कळले शिवाय तुमकां माय बाजू सारूं जायना. शत्रुगल सुद्दां गूण खंयचे, दुर्गुण खंयचे, लूप होल्स खंयचे, ताका शक्ती बळ खंयचें, शक्ती पॉयंट्स तें सगळें गोत्तच का लागता. त्या प्रमाणे आमगेल तयारी करून आमी ताका बाजू करून बाबा पुता करून मायेन गोंजार न्हू आंजार न्हू ताचो फायदो घेवन आमी मुखार वचका. तावळ ते मायेक खूश केल्यार मात्र आमगेलें काम जाता. कित्याक म्हळ्यार त्या हंडीच वारी दही हंडी वारी ती सपोर्टींग आसा. ती अशी हाडल्यार मुखावेल आमगेलो कृष्ण उपडटा, आमगेलो आनंद ना जाता. तेमी त्या आनंदाक वयर चडोवंका जाल्यार आमी मायेगल सपोर्ट आमी घेवंकाची. तर ते मायेगेल एज कितलें हांगा गमत येता पळय आयकल्यार एक विंगड एक हें. आतां हें आसा तशें हांव पयलीं वाचतां. सांच समास आसा. मनुष्य जीव आशिल्ली ती अल्प आसता, अंतवंत आसा आनी परिमीत आसा म्हळ्यार लिमिटेड ताका लायफ. ताजी उलट परमात्मा हो सर्व व्यापक सगळे कडेन भरला. तो अनंत अपरिमीत. परिमीत म्हळ्यार मोजू येवंक जाय आनी अपरिमीत म्हळ्यार ताका गणती करूं जायना. परिमीत जीव आमगे जीवय परिमीत. अपरिमीत परमात्मा स्वरुपाची कशी कल्पना करची, कशी केली तर ती कमी पडटा. उदाहरणार्थ काळ हो अनंतच की न्ही, जाल्यार हो काळ हो नंतर तयार जाला. हें मायेच स्वरूप आसा. काळ सुद्दां काळाक अंत आसा जाल्यार परब्रह्मा अंत ना. तो काळ कितलो गेलो आनी मुखार आनी कितलो येवंचो आसा कोणाक गोत्तू बा. तेणी ती त्या अनंत काळा दृश्टीने आमी आमगेलें मानवी जीवन 70 वर्सां 80 वर्सां 100 वर्स धरी 150 वर्स धरी हें एका स्वप्ना प्रमाणे अत्यंत अल्प आसा, कमी आसा. इतलेशे थेंब सुद्दां ना. आनी त्या तितलो आसून इतलो अनंत काळ धरून चलता ही माया इतली व्हडी. तिने सगळे ब्रह्मस्वरुपा कशी पांघरूण घालतात न्ही तशी पांघरूण घाल्या जाल्यार ताका निप्पोवन दवर न्ही. तें निप्पून राबना. त्या परब्रह्माची प्रभा त्या पांघरुणांतान सुद्दां भस 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 भायर येता आसा. आनी ताजी मीत त्या मायेक गोमटाय आयल्या. माये मीत ब्रह्माक गोमटायी की ब्रह्मा मीत मायेक गोमटायी. तशी मस्त फंतस जाता. कोण कोण गोमटी बायल मनुशी गोमटे अलंकार घालून घेवन येता. त्या वेळार त्या अलंकारा मीत त्या बायल मनशेक गोमटाय आयल्या की ते बायल मनशे हाजे सौंदर्य आमी ती त्या अलंकार जास्ती उठून दिसता ती. हें तशी हें माया ब्रह्म म्हळ्यार पियूची प्राणेश्वरी म्हणून तांणी अनुभव हें केल्या, वर्णन केल्या समर्थ हांणी. कोणें आमगेल्या ज्ञानेश्वर माऊलींनी तांगेल्या अमृतानुभव म्हणून आसा. तांकां स्वताक अनुभव आयिल्ले माया आनी ब्रह्म हाजे बद्दल तांणी एक लवींग कपल त्या मायेक आवड ना खंय मगल ब्रह्म मगल घोवान उगडे पडलेले म्हणून ती ताका आच्छादन घालू पळयता कितले केले तर के 2 बोट्टपणी कमी पडता खंय ते आनी अशी कोण भायर पडटा. कशी माती धांपू गेल्यार पांय भायर पडटा, पांय धांपू गेल्यार माती भायर पडटा आनी ताका अंतची ना न्ही. ही कितली म्हूण ताणतली कले म्हळ्यार ही लिमिटेड आसा. तरी पण ती इतली
इतलं होड जाता तांची तिगल भव्यतेच्या कल्पन येऊ का म्हणून त्यांनी काळाची वय सांगल्यात ते आम्ही ऐकूया. समास चौथा ब्रह्मनिरूपण. श्रीराम कृतायुग 17,28,000 आमगो तसं 4 युग असती होय की नाही. कृतयुग, त्रेतायुग, द्वापार युग आणि कलियुग ही 4 युग. ते कितले वर्ष एक एक युगाची ऐकया. कृतयुग 17,28,000, त्रेतायुग 12,96,000. हें कले बरोवन घेवंक का म्हणना किंवा मस्त लक्षात दवर का म्हणना ताजे भव्यत्व कळल्यार पुरो. द्वापार युग 8,64,000. आता कलयुग ऐका श्रीराम. कलयुग 4,32,000. ऐसी चतुर्युगे 43,20,000 सर्व मिळून. ऐसी चतुर्युगे सहस्र ते एक चतुर्युग हे कितले वर्षाचे 43,20,000. ऐसी चतुर्युगे सहस्र म्हणजे 100 चतुर्युग मिळून तो ब्रह्मयाचा एक दिवस. ब्रह्म्यान ज्याने हे निर्माण केले तागल तो एक दिवस के तर ब्रह्मागल एक दिवस. ऐसे ब्रह्मे सहस्र देखा अशी ब्रह्मागल सहस्र दिवस मोजल्यारी तेव्हा विष्णूची एक घटिका म्हणा एक तास जाता. तर विष्णू सहस्र होता एका पळ एक ईश्वराचे. ईश्वर म्हणारी ते गुणमाया म्हणतात न्ही तिगल एक हे विष्णू सहस्र विष्णू जायना पळय त्या ईश्वरागल शंकरागले एक पळ खंय पल पल म्हणतात न्ही एक क्षण. तरी तसलो तो ईश्वर जाये सहस्र वेळ ते शक्तीचे अर्धपळ. शक्ती म्हळ्यार ही माया त्या ईश्वरांथान आईल माया तिगल कितले आयुष्य शक्तीचे अर्धपळ. ऐसी संख्या बोलिली सकळ शास्त्रांतरी. आता हे आमकां केवळ ताजे भव्यत्व कळका म्हणून हे सांगल्या. आणि तांणी ताजे श्लोक सुद्दां बरयला शास्त्रांतान काण बरयला की कशी वर्णन पुराणांत ताच म्हणून. ते म्हणटा ती चतुर्युग सहस्राणि दिनम एकम पितामहम पितामह सहस्राणि विष्णोर्घटिकम एव च विष्णोरेक सहस्राणि फलम एकम महेश्वरम महेश्वर सहस्राणि शक्तेरर्धम फलम भवे श्रीराम. आता मुखार पळया. ऐशा अनंत शक्ती होती अनंत रचना होती जाती तरी अखंड खंडेना स्थिती परब्रह्माची. म्हणारी हांतू असले अनंत शक्ती परब्रह्माचे श्वास आणि उच्छ्वासाप्रमाणे कॉन्ट्रॅक्शन आणि रिलॅक्सेशन हांतू इतली शक्ती निर्माण जात असता ती. इतली जाता ती वत्ता ती रचना जाता परत ना जाता परब्रह्मात एक जाता ती. तरी के त्या पूर्णात पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते तशी अवशिष्यते तशी हे परब्रह्म. तरी अखंड खंडेना स्थिती परब्रह्माची श्रीराम. ऐशा अनंत शक्ती होती अनंत रचना होती जाती तरी अखंड खंडेना स्थिती परब्रह्माची श्रीराम. परब्रह्मास खयची स्थिती परी हे बोलावयाची रीती. परब्रह्माक स्थिती ना कल्यामुळे स्थित्यंतर जायना ती त्या आज थंय थापशें आसता पण ते थापशें आसना ते बबलींग विथ एन्थुजियाझम. तागल सगळे गुणांनी तागल ऐश्वर्यानी ते परब्रह्म लाख 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 जात असता. आत्मज्योति नजर नहीं आवे आत्मज्योति तेलन बत्ती बुझ नहीं जाती नहीं जागत नहीं सोती आत्मज्योति. आणि झिलमिल निशिदिन चमके झिलमिल निशिदिन चमके जैसे निर्मल मोती आत्मज्योति नजर नहीं आवे आत्मज्योति. जय जय रघुवीर समर्थ. हे कमाल कमाल म्हणा कबीर चल्लो कहत कमाल कबीर कबाल. घर घर बाचत पोथी पोथी इतले वाचता ती परी आत्मज्योती नजर नाही आवे. आणि कोण आता जे ज्ञान दितने दिस मेळता स्वानुभव तो एक जाता तूं तो झिलमिल
म्हळ्यार ही तुमी कल्पन करा ती इतली व्हडी माया जावन तूं वीर्ण वता आनी तरी परब्रह्म तशीच व्हरता. त्या परब्रह्माचे एक एकदो सूक्ष्म कण आमगेर भितर आस तें आत्मतत्व, तें जर इतलें प्रभावी आस, ताका आमी बंदिस्त करून नजर कैदेन दवरला ताका बांदून घाल्या भायर आयल्यार पळय म्हण, हात पाय बांदून घाले ताका कसले करूं जावं न्ही म्हण. तरी ते ताका सक्त इतलें आसा की आमगेले अख्खे देह आमगेले हें तो चलयता आनी ताका प्रेम इतलें आसा आमचेर. आमी ताका बांदून घाल्या वय जाल्यार तान्नें अजुनी तो आमकां वेलकम करता, म्हणल्यार पळया ती तो आमचेर केन्नाय दुस्वास करना, आमगेले द्वेश करना की तुमी म्हाका बांदून घाल्या न्हय तुमकां शिक्षा करता म्हण. ना, तशें करना. कितले प्रितीन पळयता. आमी न्हिदता ती तो जागी आसता, नाल्यार तान्नें न्हिदोवचें म्हळ्यार की आमी पुराय गाढची गारद म्हणटात ताका तशी मोर्मतल्म गर्दी जमतली श्रीराम श्रीराम म्हणटची. तशी तांणी म्हळ्या परब्रह्मा सकयची स्थिती परी हे बोलावयाची रीती. वेद श्रुती नेती नेती परब्रह्मी. वेद श्रुती तांकां हें अजिबात मेळनी, तांकां कले कळना. ते म्हणटात नेती हें न्हय तें न्हय, इतलें न्हय तितलें न्हय, तांकां मोज्जुको जायना. 4760 इतुकी कलयुगाची रहाटी. हां, आतां थंय कितली जाली? 4760 वर्स जाले कलयुगाची. ते केन्ना दासबोध बरयले त्या वेळार. उरल्या कलयुगाची गोष्टी ऐसी असे. 4,27,240 संवत्सर पुढे अन्योन्य वर्णसंकर होणार आहे. हां, वर्णसंकर म्हणजे कलियुगाची अजून 4,27,240 वर्ष अद्याप शिल्लक असते. जाल्यार मुखावेल येतलो काल अंतू वर्णाश्रमाचो एकमेकांत संकर जाता असो. कळ्ळें न्हय? वर्ण म्हळ्यार कले हे आमी म्हणटात न्ही कले वर्ण म्हळ्यार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एक एक काम दिलेली. आत्तां कल जाल्या, आत्तां सुरू जाला वर्णसंकर. कल्याक की कोणें लॉकडावन म्हणून कोणें कामवाली येना ती आमकां संडास साफ करचे करका म्हण आमी शूद्र जाली वय कितें. हां, वेव्हार करका लॉग ऑन करून सगळें शिक्षण घेवंका वय कितें. मागीर तें सगळें कर न्हू, कोणाक कशें पेमेंट करचें, घार बशील करता न्हू, फोन करून सामान हाडय करी, वेव्हार पळय, बँका वेव्हार पळय, हें करपाची आमकां म्हणना पळय. आनी कोणाल बिजनेस आसा तें घार बसून काम करका पडटाचें. म्हळ्यार आमी कल जालीं शूद्र वैश्य जालीं. क्षत्रिय जावंका वायट कले असल्यार आमी हे कोरोना सांगात आमी लढाई करता असो ती क्षत्रिय जावन धीर तोंडा मास्क बांदून घेवन सगळी काळजी घेवंका शत्रू अगेन्स्ट कले जायनाशी स्वता रक्षण करका, कुटुंबाचें रक्षण करका. म्हळ्यार आमी कल जालीं वर्ण आमगेलो क्षत्रिय जालो. आनी हें सगळें करून आमी ब्राह्मण जातीन जन्म आयल्यान मात्र न्हय की आमगेलें आत्मज्ञान मेळोवन घेवचें, परब्रह्मांत एक जावचें हें आमगेलें आद्य कर्तव्य, आमगेलें इप्सीत आसा, आमगेलो जन्मसिद्ध हक्क आसा, तो रायट आसा. हें समजून आमी ब्रह्म जाणून घेवन ब्रह्मविद ब्राह्मणय जावंका. तेमी तो वर्णसंकर तरी जावचोच आसा आनी हो अपेक्षीत आसा आनी हो दीस इज टू बी वेलकम्ड. अस्पृश्य कलेना प्रत्येकल्यान प्रत्येक काम करूं शिकका. दादल्यान रांदप करूं शिकका, बायलान ऑफिसा वचून काम करूं शिकका, सगळें शिकका. हें हांव करना तें हांव करना म्हळ्यार आतां चलची ना ह्या युगांतू. तें तांणी सांगलें. ऐसे रचले सचराचर येथे एकाहून एक थोर, पाहता येथीचा विचार अंत न लगे. हां, आतां हान तूं इतलें देव जाल्या ती ह्या सृश्टीन तूं खंय पळयलें तर देवाल मंदिर आनी आमी हात जोडटात, चप्पल काडटा ती हात जोडटा ती. आंगाची कातडी थंयच आसता तरी की भितर निरखून पळयना ती, भितर अशी कल करता असो म्हणून. हां, पांय पडटा ती असो तें तरी पडटात न्हय. एक म्हणती विष्णू थोर, एक म्हणती रुद्र थोर, एक म्हणती शक्ती थोर, सकळामध्ये शक्ती थोर म्हण. ऐसे आपापुले परी बोलती परंतु हे अवघेच नासेल कल्पांती. हे रुद्र विष्णू शक्ती पुराय जण परब्रह्मांतू एक जावचे सती कल्ल्याक तर यदृष्टम तन्नष्टम हे श्रुती बोलत असे. जे उत्पन्न जाता ताजो नाश हो अटळ आसा.
ते कितले व्हड असो, ताजी कालगणन कितली असो, कितले म्हातारे असो ही माया, ती एक ना एक दिवसू परब्रह्मांत विलीन जावचीच आसा. कल्या म्हळ्यार तांतू थावनू ती उत्पन्न जालेली आनी तांतूच ती विलीन जावची आसा. म्हळ्यार ताजो नाश, हे अवघेची नासेल कल्पांती यदृष्टम तन्नष्टम, हे श्रुती बोलत असे. श्रीराम. आपुलाली उपासना अभिमान लागला जना, याचा निश्चयो निवडेना साधुविण. आमगेल प्रत्येक वेळार उपासना विंगड आसता. कोण स्वाम्यांक बसता, कोण समर्थ संप्रदायांतली उपासन करता, कोण देवीगल उपासन करता, कोण ख्रिश्चन आसा ती येशू क्रिस्ता मानता ती, कोण अल्लाक मानता ती. आनी प्रत्येकाक आपापणाल उपासनेच अभिमान. आनी हें कोण श्रेश्ठ, हाजो निवाड कोणें करचो, तरी साधून करचो. साधू म्हळ्यार कोण, की ज्याने आत्मज्ञान मेळो न्हू, तो तांतू हें जाला, ताणें करचें. जो जी उपासना करतो तिचा त्याला अभिमान लागतो. पण खरा देव कोणता हे फक्त साधू पुरुषच निश्चयाने ठरवू शकतो. कळलं? तरी आपापुली उपासना अभिमान लागला जना, याचा निश्चयो निवडेना साधुविण. साधू निश्चय करीती एक, आत्मा सर्वत्र व्यापक. अरे हे अवघेची माईक सचराचर, होय की नाही? हे सगळीच मायाच आसा. खंय पळयत थंय माया माया. आनी कल्या म्हळ्यार पंच ज्ञानेंद्रियान ती आमकां दिसता, ताजो अनुभव येता, ताजे हें जाता, ताका स्पर्श करूं जाता, ताजे परमळ येता, ती ते चाखचे जाता. कले खावचे पदार्थ आयले ती वय माय आसता, वय की न्ही? चेडूं म्हळ्यार माया, हड्ड म्हळ्यार माया, म्हातार म्हळ्यार माया, किचनांतले सामान म्हळ्यार माया, माणसं म्हळ्यार माया, पडद म्हळ्यार माया, ढग म्हळ्यार माया, सगळी मायाची माया. तर हांतू कल्लेस हें सगळें मायेक सचराचर. आत्ता आनी गोमटें उदाहरण दिलें. तर परब्रह्म आनी हांत फरक कल्लो. चित्री लिहिली सेना, त्यात कोण थोर कोण साना, हे तुम्ही विचाराना आपले ठाई. भोग आमटे व्हडलें चित्र काडलें. तरी कल जालें, व्हडलें चित्र काडना पळय, तांतू मस्त एक राय काडलो. तो युद्धा भायर सरला, इतलें 18 अक्षरणी तागेलें सैन्य सगळें, कितलें गोमटें. तर तरी तें चित्र न्हय, तांतू कोण थोर कोण सान रोल करून दवरलें की तें वता एक मुल्ल्यान, तें अंड्यान घालून दवरता ती, जालें. तांतू कोण व्हड कोण सान. आमी चॅस खेळटा ती, त्या राय वांचोवचे खातीर तो विश्वनाथ आनंद की कोण आशिल्लो वर्ल्ड चॅम्पियन, कितले नमुन्याचे आमी स्टेप्स घेता ती, हें करता ती, तांकां तल्लीन जावन आमी खेळटा ती. जाल्यार त्या रायाक आनी त्या प्याद हेजे आसा, तांत कल्ल फरक आसा. एक फावट गेम जाल्लो, भर्रकन सगळें काडटा ती आनी त्या बॉक्सान दवरता ती. कडेन सगळें एका जागेर, हय की न्ही? तशीच पत्ते खेळटना आनी कसलेंय खेळटना आमी जें करता ती, तो खेळ आसत. स्वप्नी उदंड देखिले, लहान थोर ही कल्पिले, परंतु जागे जालिया जाले कैसे पहा. श्रीराम. पाहता जागृतीचा विचार, जागृत झाली, खरे जर जागृती झाली म्हणजे मानसिक जागृती, आत्म्याची जागृती, तरी कोण लहान कोण थोर, जाला अवघाची विस्तार स्वप्न रचनेचा. एक मिनिट ऐकले? तो पडद घाल का म्हळ्यार दोळ्यार हें येता, ग्लॅर येता. दिसना म्हाका. थँक्यू. पाहता जागृतीचा विचार, कोण लहान कोण थोर, झाला अवघाची विस्तार स्वप्न रचनेचा. श्रीराम. अवघाची माईक विचार, सगळी मायाची. तांतू कोण सान कोण व्हड कल फरक पडता. कैचे लहान कैचे थोर, लहान थोराचा निर्धार जाणती ज्ञानी लोकांक सगळें. तरी बुडकुळ्या खेळ म्हणटा ती आमी हें करताली, कले ताकल म्हणटा ती भातुकली म्हणटा ती, किंवा आटकुळ्या रांदप. एकेकल्यानी एक एक कांदो हाडचो, एक कांदो एक बटाटो एक टॉमॅटो सगळें हाडलें. आनी आमी एक फावट आमी उरण मग चेडवांनी भातुकली केलेली आंगणांत. तें कल की हें कोन्न उजो केलें म्हूण जालो, लांकडां बिकडां लावन ताजेर एक आयदान दवरलें आनी प्रत्येकल्यान कलकल हाडलें तें पुराय घाल्लें आनी तातूंत उदक घाललें. तांकां रांदप करूं कळटा, खरें रांदप करचें म्हणून, कळ्ळें? आनी शेवटी ती माया कळ्ळें.
एकडे तांदूळ घाले, तांदूळ धुले, तांदूळ रासभर उदक घाले, कितलं घालचे म्हणून गोतना पाप, आणि इतलं व्हड उज्जो ते मुळा करपले वयर कच्चे. म्हळ्यार हे माईक हान तूं खंयची लहान खंयची थोर, तें चेडपण गेल्लें. आतां त्यो चली आतां हॉट जाल्यो, खरें रांदप करूं शिकल्यो, पळय की न्ही. हां, तरी सुद्दां ती म्हानतार जाली. आतां तांगेल सुन्न येवन कलकल इटॅलीक खंय हें खंय तें खंय कोण तांकां खावचें घालता ती. म्हळ्यार हें ज्ञान अशीच चलत आसता. तरीके तें सगळें ज्ञानाची गोळा बेरीज केल्लें की माईक. माईक म्हळ्यार माया. जो जन्मासी येऊन गेला तो मी थोर म्हणताची मेला. परी याचा विचार पाहिला पाहिजे श्रेष्ठ. हांव कोण की श्रेष्ठ म्हणून म्हणतना मोरून गेल बावडो एक दिवस. जयासी जाले आत्मज्ञान तेची थोर महाजन. वेदशास्त्रे पुराण साधू संत बोलिले. श्रीराम कोण खरे थोर, कोण खरे होडू, की ज्या हाका आत्मज्ञानाचा अनुभव येता, आत्मज्ञान मेळता, कोण घेता तो सगळ्यांत होडू. एवम सकळामध्ये थोर तो एकची परमेश्वर. तयामध्ये हरिहर होती जाती. हरी आणि हर म्हळ्यार विष्णू ईश्वरू सगळे त्या परमेश्वरांतल्यान भायर पळयात. परमेश्वरांतल्यान पयलीं मूळ माया भायर पडली. हां, तागल एक श्वासा इच्छा जाली की आपणा शक्ती भायर काडका म्हणून. एक ओहम बहुश्याम. हांव एकलोच न्ही, म्हाका चिके एंटरटेन करता स्वताक म्हणून ताका इच्छा जावच भितरी ती इच्छेक तत्पर तागल बायल शक्ती ती भायर पडली. ती भायर पडली मूळ माया. तांतून गुणमाया अशी मूळ माया कल्ले करूं शकना, तर गुणमाया जाली. गुणमाया म्हळ्यार सत्व रजतम. तिन्ने कोणाक जन्म दिलो? हां, तरी दत्तात्रेय म्हळ्यार कळ्ळें तिनी ब्रह्मा विष्णू महेश इतलें सगळें उत्पन्न करता म्हळ्यार ब्रह्म जाय न्हय. आनी ताणें चौफेर पळोवंक म्हणून ताका 4 मात्ती सगळे दिश दिसतात ताका. तागल बायल कोण? सावित्री. सावित्री म्हळ्यार ती वय सत्वगुणी. उत्पन्न जे जाता न्ही तो सत्वगुणांतल्यान जाता, कळ्ळें. तेमी ती सावित्री, ती सत्वगुणान भरलेली. कडे विष्णू. विष्णू म्हळ्यार जे नुस्तें उत्पन्न चेडवां उत्पन्न केलें जालें तांगेलें पालन पोशण करचें नाकवें, तावळी तो जालो विष्णू. आतां विष्णू गेल शक्ती जावं नाकवें ताका. तरी जीवन चलोवच्याक लागता पयसो म्हूण तागल बायल कोणी? लक्ष्मी. हां, आनी ईश्वरू ते कायम इटर्नल लायफ जर कोणाक दिल्यार आतां पॉप्युलेशन एक्सप्लोजन जाल्या, हय की न्ही. मुखार अशीच जर जाल्यार कल जातलें, पोटा खंयच्यान खावचें घालचें. म्हळ्यार यद दृश्टम तन नश्टम. जे उत्पन्न जालें तें मोरकाचें, संवार जावंका. त्या खातीर तें संवाराच एक देवता म्हळ्यार हर. आनी ताका शक्ती लागता न्ही, वायट जे आसा तें घालोवच्याक तितली शक्ती लागता. ती दुर्गेक शक्ती लागता. तेमी तागल बायल ती दुर्गा, ती पार्वती. ती गोमटीची, पण वेळ एक मस्त कठोर सुद्दां जाता जाल्यार तितलीच प्रेमळ. ती आवस म्हण जाल्यार आमगे लालन पालन करता. हां, बरे गुणांक. जाल्यार वायट गुण आयली म्हण की ती तांतूल वायटपण त्या राक्षसांक मारता ती. ताचे खातीर कोणेय स्त्री गेले हाका आमी हें करचें ना, कळ्ळें. कमी लेखून नये. स्त्री ही शक्ती आसा. आपुलाली उपासना अभिमान लागला जना. तर अशी ही सृष्टी निर्माण जाली. हां, जाल्यार जेन्ना कल्पांत जातकी तें हें सगळें नाश पावचें आसा. म्हळ्यार प्रलय जातलो त्या वेळार एक 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 पंचमहाभूत एकांत एक वचून तें मुखार येवचें आसा. तें सगळें शेवटी गुणमायेंत एक जातली. गुणमाया मूळ मायेंत आनी मूळ माया परब्रह्मांत परत विलीन जातली. तात्पुरती खरें म्हळ्यार ताका काळाची गणन आसना. परत श्वासोश्वास सुरू जालो परत तशीच निर्माण जातलें, परत जातलें. हें अखंड चलत आसता. आनी आमी जर तांतूं थेंबूट जावन त्या महासागरांतू त्या महा ओशनान परब्रह्मान जर आमी एक जाली, हां, तरी आमकां कायमचें अस्तित्व म्हळ्यार अस्ति भाती प्रिय. तांत आमी एक जाली, नाम रुपान न्हय. अस्ति भाती प्रिय हांतू जर आमी एक जाली आमकां परत जन्म येवचेंच ना. आमी तांतूच एक जाली तर आमगेल प्रचंड सामर्थ्य. ताका कसलें हें ना. आपुलाली उपासना अभिमान लागला जना.
याचा निश्चयो निवडेना साधू विण श्रीराम. साधू निश्चय करीती एक, त्या म्हणतात ती आत्मा सर्वत्र व्यापक. येर ते अवघेची माईक सचराचर. चित्री लिहिली सेना, त्यात कोण थोर कोण साना. हे तुम्ही विचाराना आपुले ठाई. स्वप्नी उदंड देखिले, लहान थोरही कल्पिले. राय म्हळे सगळ्यांत थोडू, किंवा स्वप्नांत आपण अमुक झालं तमुक झालं, आपण हाक लात मारली तर शेख मोहम्मद आल काणीशी तशी जाता. तर स्वप्नांत कसकस दिसलें आमकां, हांव हें जालो हें तें जालो, हांव आकाशांत फिरलो मस्त म्हणटा. खंय तरी ब्लड प्रेशराचो प्रॉब्लेम जालो न्ही, म्हाका जातालें. हांव मस्त भायर फिरून येताली पक्षावरी. सगळें तगू तगू म्हाका दिसतालें. कड्डेर कोणकी म्हाका सांगलें गॅस इज जालें तशें जाता गो म्हण. मगर आशिल्लो गॅस फुस्स जालो. म्हाका दिसलें रे वा, म्हाका देवान इतलें हें दाखयलें म्हण. पुरें स्वप्न कळ्ळें. स्वप्नी उदंड देखिले, लहान थोरही कल्पिले. परंतु जागे जालिया झाले कैसे पहा. पाहता जागृतीचा विचार, कोण लहान कोण थोर. झाला अवघाची विस्तार स्वप्न रचनेचा. तुम सांगता मग आमगेले हे जागृतींतलं स्वप्नच न्ही, तें एक स्वप्नच असं. खरें आमी न्हिदता ती आमगेली अवस्था कशी आसता ती देहाच्यो, आयदर आमी न्हिदलेलो आसता ती निद्रावस्था, नाल्यार सुषुप्ती म्हणटात ताका, स्वप्नावस्था. सुषुप्तींत गाढ न्हीद आसता, नाल्यार एक एक स्वप्न पळयता ती, किंवा आमी जागृत अवस्था. जाल्यार जागृत अवस्था हें एक स्वप्नच असं. बिकॉज इट इज ओनली फॉर लिमिटेड टायम. आमगेलें आयुष्य खर्चल की पूरे टीवी ब्लँक, कर्टन ब्लँक एकदम कल्ले ना. तरी हो जो स्वप्न रचे हें एक स्वप्नच आमगेलें. तेमी ती जो अलिप्त जावन हाजी ह्या मायेचे अनुभव घेतकी, ह्या मायेचो आनंद घेतकी, हां, ही माया अत्यंत आवश्यक असं. जाल्यार जो जन्मास येऊन गेला तो मी थोर म्हणताच मेला. परी याचा विचार पाहिला पाहिजे श्रेष्ठी. जयासी झाले आत्मज्ञान तेची थोर महाजन. वेद शास्त्रे पुराण साधू संत बोलिले श्रीराम. एवं सकळामध्ये थोर तो एकची परमेश्वर. तयामध्ये हरिहर होती जाती कित्येक जाती. तो निर्गुण निराकार, तेथे नाही उत्पत्ती नाही विस्तार. स्थानमानाचा विचार ऐलीकडे. स्थानमान म्हळ्यार कळ्ळें, ताजें स्थान कळ्ळें, ताजो आकार कितलो, हें खंय खंय असं तें सगळें मायेंत येता. जाल्यार निर्गुण निराकार परब्रह्माक ताका उत्पत्ती ना, लय ना, तेमी ताका स्थिती ना. स्थिती नातील मिती तें वाडना कमी जायना, आस तशें असं. नाव रूप स्थानमान हा तो अवघाची अनुमान. हा आमगल तर्क असं. परब्रह्म अशें आसतलें तशें आसतलें म्हण. जोपर्यंत आमी पळयली न्ही तोपर्यंत आमी केवळ तर्कच करूं शकतात. जाल्यार तेमी ती त्या उत्सुकतेन का होईना आमकां तें एक प्रेरणा मेळका की ना आमी ताजो अनुभव घेवंका. हां, ताजे सान का होईना आमगेले भितर असं ताजो पयलो अनुभव घेवंका. तें घेना पडे कड्डेर सगळे कडेन तें दिसच्या लागता. और सगळे कडेन तें पळोवन 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 कड्डेर आमकां कळटा रे तें मजान सुद्दां आसा, अशी सुद्दां म्हळ्यार उलटी सुद्दां येवच्या जाता. एकूण कल्ले आमगे ध्येय कल आसता की परब्रह्मांत आमी स्थान मेळोवंका. ब्रह्म प्रलया वेगळे, ब्रह्माक प्रलय जायना केन्नाय. ब्रह्म नाव रुपा निराळे. ब्रह्म कोणी एका काळे जैसे तैसे केन्नाय पळय कशी आशिल्ली तशें आसता. करीती ब्रह्मनिरूपण, जाणती ब्रह्म संपूर्ण. तेची जाणावे ब्राह्मण ब्रह्मविद. आथांगा कोण तें ब्रह्मविद ब्राह्मण जाले, हे जे संत आसत न्ही ते नाना नमुन्याचे हातूंत तांणी जन्म घेतलो. कोण शूद्र म्हूण चोखा मेळा, हे ते सोयरा महारी, जनी दासी, आनी ही वेश्या कोणी कानोपात्रा, एकलो शिंपी नामा शिंपी, हां, एकलो कुंभारू, एकलो लोहारू, एकलो सोन्नारू, होय की न्ही, एकलो माळी, आनी एकलो ब्राह्मण, एकलो कोण सांगा सगळे आशिल्लो संत तुकाराम. तो शूद्र म्हूण जल्म आयलो, सावकारी केली वैश्य जालो, हां, आनी कडेर सगळे हे म्हणटा ती कले आमी अंधश्रद्धे विरुद्ध लढलो. आनी तो कोण जालो
सगळे वायट प्रसंग सगळ्यांगेर उपयोगा पडटालो तो अन्याय खंय जालो थंय वचून तांकां सोडयतालो क्षत्रिय जालो आनी ब्रह्मविद ब्राह्मण जालो एक्क नामाच्या जोराचेर हांगा नामाच महिम आसा आनी नाम हो नाम येस आनी नामान तुची परब्रह्म दडल्या त्यामिती आमकां फुकाचे मुखी नाम घेता तयाचे मुखी नाम घेता फुकाचे मना सांग पारे तुझे काय वेचे कै तशी खीस सुद्दां आसका म्हणना आमी ड्रेसा कडेन हांव खीस कोण घेता खरें म्हळ्यार चावी पुडी दवरचे आतां वॉक घेतना आनी हात खाली आसता ती म्हण जाल्यार हें तशें न्ही राम नाम खंय दवरचें ना तें कंठान तुजी आनी तें आप्यापी येता तरी आमी हाजे आप्यापी येता तसलें हें आतां न्ही ताजो विचार सांगलो कल खातीर सांगलो ते माय आमी इंच पट्टी घेवन मोजू जायना आनी मोजची गरज येना तें लक्षांत सुद्दां दवरका म्हणना जाल्यार फक्त इतलें कळटा तुका की माय ही इतली प्रचंड व्हड आसा की ताज आसून सुद्दां ती माय आसा म्हळ्यार ताका लिमिट्स आसा ती ताजें उत्पन्न जाल्या नाश जावंचो आसता जो प्रलय ताजो प्रलय जावंचो आसा आनी तशी जाल्ली ती मध्य स्थिती आसता ताका आनी कायम बदलत आसा कायम आमकां तें विंगड कशें कळटा जें उत्पन्न जाता ती माया जें कायम बदलत आसता कसलेंय जावो एक फ्रीज हाडलें मस्त वर्स जालें आमगेल्या फ्रिजाक आतां तें वायट जायत आसा तावळ ही स्थिती ती स्थित्यंतर ताका ताका त्या वस्तूक सुद्दां ताजें आयुश्य म्हण आसता जिवंत असो मेलेलो असो म्हळ्यार अजीव असो निर्जीव असो ताका ताजी लायफ आसता मायेचे प्रत्येकाक लायफ आसा जाल्यार ताजी लायफ आसा ताजो अंत आसा ताजी स्थिती आसा स्थित्यंतर आसा ती जाल्यार परब्रह्माक हें कसलेंय ना आनी तें कायम तांत थावन निलकून आमचें पळयत आसा हे मगल चेडा मल्ल्या पळ मल्ल्या पळ मज्जांत एक जा थेंबुटा सागरी बुडाला बुडता सागरची जाला गंगे सरिते संगम झाला तत्क्षणी तरी जेन्ना श्रोत्याने समर्थांक विचारलें म्हाका केन्ना आत्मज्ञान जातलें तावळ तांणी हें उदाहरण सांगलें पयर थेंबूट जामा थेंबूट म्हळ्यार कलें सान जा आनी तेवें त्या महासागरात जे गुणधर्म आसा ती त्याची तुज्यांत यावती म्हळ्यार मात्र तांतू तूं एक जावचें शकता तूं गुरुतत्वाचे जे बरे गुण आसा ती ते अंगीकार करी ते कल्टिवेट करी बरे गुण वाडीक लाई वायट गुणाक त्याग करी म्हळ्यार मात्र यू वील बी एंटायटल्ड की तांत वचूक नाल्यार तुका तांत एंट्री ना तूं तांत विरगळूं शकना पाण्याहून तूप बहुमोल परंतु का मासा त्यात जगेलं म्हणून आमगेल्या उमाबायकाने तिगल हांत सांगल्या की तूप कितलें म्हारग न्ही साजूक तूप उदकाकल मोल आसा फ्री मेळटा नळाक जाल्यार उदकाचोच थेंब जावंका तुपाच थेंबो कल्पवरी त्या महासागराच्या परब्रह्माच्यान तूं तरंगतर रावता एक जायना तेमी ताका ताजो अनुभव मेळना तर अशें आसा इति श्री दासबोधे गुरुशिष्य संवादे ब्रह्म निरूपण नाम समास चतुर्थ श्रीराम आथांगा माया ब्रह्म निरूपण हो समास सुरू करचे पयले वेळ जायत आयला जाल्यार हांव फक्त इतलेंच हांव सांगता माया ब्रह्म निरूपण हो 5वो समास आसा तांतू माया आनी ब्रह्म हांगे संबंध कशें आसा हें समर्थांनी सांगलें माय म्हळ्यार कल्लें माया हो शब्द माय ह्या धातूंत धरून सुरू जाता मा म्हळ्यार मोदचें किंवा समाविष्ट करचें खंय तरी मावचें म्हळ्यार कल्लें धरचें धरू जावचें एक बाटलीन तूं कितलें तूप धरता तितलें धरता की ना बाकीच भायर पोवन वता वय की न्ही तशी कितलें माया कितलें हांव तूं धरू जाता तशी मोजू जाता समावेश होण माया म्हळ्यार कल्लें विश्व माती यस्याम म्हळ्यार कल्लें त्या मायेन तूं हें विश्व सांबाळल्या फुल्ल विश्व हें मायेन तूं सांबाळल्या माया ती इतलें व्हड आसा प्रचंड माया आनी तिणें केलेलें विश्व हें मायेंत आसा आनी मायेच त्या बाजूक कल्लें आसा माया पेलदिकाने परब्रह्म आसा परब्रह्मांतल्यान माय आयली मायांतल्यान गुणमाय आयली गुणमायेन थावन हें पुराय विश्व निर्माण जालें सत्व रजतम आनी पंचमहाभूतणी तर जी परब्रह्माक सुद्दां मोदच्या मदत करता ती शक्ती असणे तिका महामाया म्हणटात वेदांतांतू ही महामाया आयली खंय तानू
आयल खंय थन तर बृहदारण्यक उपनिषदांतू याज्ञवल्क म्हणस तान्ने मैत्री तागल बायलेक स्पष्ट सांगले ज्ञान दिले इदम सर्व यदयत आत्मा जे आहे ते सर्व आत्मरूप आहे म्हणून कळलं. अद्वैत दर्शनकारांगल सुद्धा श्री समर्थांगल सुद्धा हेच म्हणणे की विश्वाच मूळ तत्व एकूच आत्मा खंय अनेकपण ना नेह ना नास्ति किंचन तशी अनेकपण खंयचोय ना. तर हें मस्त दृष्टीन भरले जग निर्माण कशी जाल्लें होय की नाही. आत्म्या शिवाय इतर वस्तू नाची अशें आमी म्हणटा ती हां जाल्यार कळ जाता कोणे म्हणटली आत्माची अनेक जावन दिसता आमकां म्हूण तशी न्ही. आत्मा एकच सगळे कडेन आमकां आत्मा दिसता जाल्यार तरी तशी दिसना आमकां अनुभवा येना बरोबर. किंवा तो अनुभवा येवच्या गेल्यार जाता पण प्रत्यक्ष ह्या आमच्या ज्ञानेंद्रियांनी जायना कर्मेंद्रियांनी ताका पळोवचें जायना ताजो अनुभव घेवचें जायना. ते फक्त हृदयांत ताजो अनुभव येवंक लागता. द्वैत अद्वैत हे सगळें सत्य म्हणून दिसता ती जाल्यार माया आणि परब्रह्म हे विंगडची तर तांगल संबंध कलस ते आमकां कशें कळचें हें कळचे खातीर समर्थांनी हो समास बरयला माया ब्रह्म निरूपण. तो आमी मुखालपंत घेवया आनी ताजे नंतर थोडे आमी होमवर्क म्हळ्यार आमी कितलें आयकता ती कितलें विवेचन जाल्ली हाका म्हत्वच ना ही मायाची ही वय मायाची त्या शब्दांत न्हू आमी जे तत्व प्रतिपादन करतात समर्थ ते आयकून ताजेर आमी स्वाध्याय कितले करतात ताजे श्रवण मनन निधिध्यासन करून मुखार कितले चलता ती. क्लास आसचो ना जावो अभ्यास करता नाजाल्यार आतकल जालें चेडवांगलें मस्त चेडवांक कमी मार्क कसले मेळगो तसले रेग्युलर अभ्यास करतल्याक बरें स्कोर जाला खरें म्हळ्यार तांणी पास परफॉर्मन्साचेर तांगेल्या विकली प्रोग्रेसाचेर तांणी मार्क्स दिले. तशी समर्थ आमकां नित्याक आमी कशी आसा ती कशी वागता ती हाजेर आमकां मार्क्स मेळचे आसा ती हाजेर आमकां आमगेली परिक्षा जावची आसा आनी परिक्षा सतत आमगेली जाता आसा हरकत ना. आमी मस्त म्हणटा यो भंय दिसता कांय भिवची ना शांतपणाने त्रयस्थ जावन आमी पळोवचें की कशी साधन कर का म्हणलें आमी मुखालपंतां आमी आमकां परिज्ञानाश्रम स्वाम्यांनी तांगेल्या हांतू गोमटेची योग वशिश्ठांतू ग्रंथांतू समर्थांनी हांणी कोणें वशिश्ठ ऋषीन श्रीरामाक ज्ञान सांगलें ताजे आमी थोडे पळोवया कल्या म्हळ्यार मुखाल आठवड्यान आमकां सुट्टी आसा तर त्या ज्ञाना प्रमाणे तें शिकून आमी तशी वागचो प्रयत्न करुया आमी तें होमवर्क करुया आनी तेमीत आमगेलो वेळ फुकट वचना. चवथी परब आसा वायण आसा ती तें गणपती गल महत्व केलें तेंवूय आमी पळोवया आनी शक्य तितलो हो चिके व्हड समास आसा जाल तितलो अर्दपणी करूंक पळोवया तितलो व्हड ना सान आसा जाल्यार हेंवें करुया आनी मुख्य तें करुया आमगे स्वाध्यायाचे पयलीं पळोवया की समर्थ त्या बाबतींत कल म्हणटा आसा ती आनी आमगेल्या समर्थ आमगे सद्गुरू परिज्ञानाश्रम स्वाम्यांनी आनी समर्थ आमगे श्रीरामागेल गुरू वशिश्ठ ऋषी तांणी योग वासिश्ठांक कल्ल सांगल्या हें आमी पळोवया. ते 62 अध्यायांत आसा जाय जाल्यार तुमी वाचून येया ती 62 अध्यायू श्री चित्रापूर गुरू परंपरा चरित्राचो तांत हें खूब आमटें सांगिल्लें आसा तें जाय जाल्यार तुमी वाचून येया ती तें आमी डिस्कस करुया पर शेनवारा. तरी आतां आमी हांगा राबया आनी आतां गोकुळाष्टमीचें एक काल्ल्या बद्दल सांगचें वरलेलें. गोकुळाष्टमी काल्ल म्हळ्यार कृष्ण कल करतालो सगळे तागेले फॅमिली मेंबर्सचे पुरे जाण मित्र हे ते तर पाप कोणाकय खावचे नाशिल्ले ते गायो चरोवच्या घेवन वताले न्ही प्रत्येक जाण कले ना कले आतां ती आयडिया परत आयल्या होडाड ऑफिसान तांणी हांव एक ऑफिसान काम करता थंय ते कल म्हणटा ती पॉट लंच म्हणटा ती म्हळ्यार एक लायनीत समजा 20 लोक आसा ती एक लायन एक आयटम 20 लोकां खातीर हाडचो कळ्ळें आनी थंय वचून आपण सगळें मांडून दवरचें आनी सेल्फ सर्वीस हांगा तशें न्ही हांगा काल्ल म्हळ्यार काल्लोच कल खातीर की सगळे परमळ एक जावं खातीर सगळे रूच एक जावं खातीर जशी तुमकां तसं रांगोळी काडली रांगोळी म्हाका भोव आवडटाली काडूंक अर्थांत काडली हांवें
रांगोळी काढणं पण दुसरे दिवस दुसरी रांगोळी काढताना त्या पुरा रंग एक करताल नाही. अवघा रंग एक झाला रंगी रंगला श्रीरंग, अवघा रंग एक झाला. त्या गुलाबी पिवळं हे ते सगळं रंग मिळणं एक नमुन्याची भिंगड रंग जातालो. आणि तो त्या हान तू घालू जाताल रांगोळीत गमतो गालीचे जाताल ती रांगोळी घाले त्यांनी ते सेव करून ती वेस्ट करची ना. तशी ते काल्ल्याच महत्व खंय तर श्री रमा वल्लभ दासांनी नैवेद्याचे वर्णन केल्या श्रीकृष्णाला ते कशी नैवेद्य करचो म्हणून. आता तुमक सांगता. खिसमिस अकरूट बदाम ते घनवट अंजूर ते बरवट यादवेंद्रा कारणे खारीक खोबरे व्याळे दिव्य द्राक्ष पुढे आले नारिंग अमृत फळे यादवेंद्रा कारणे किरणस उस गोड डाळिंब पनस वाड ऐसा मेवा बहु गोड यादवेंद्रा कारणे रमा वल्लभाचे दास नित्य घेती त्याचा शेष बैसला हो सावकाश यादवेंद्रा कारणे. कलक तर हे इतले कृष्णान मस्त हाडलेले असताले जाल्यार कोण इतलेशे धंय हाडताले, इतलेशे शीत हाडताले, इतलेशे एक चपाती कुडको, एक खोबऱ्या कुडको, 4 खारीक सगळे वट्टू करचे. कब्बा करवे कोण हाडताले, कोण आनी कलकले एक संत्र्या फोडी, कोण धंय थोडे, कोण दूध हाडताले, कोण नुस्तें उद्दां हाडताली. जाल्यार ते सगळे एक हांतू घाल न्हू एक पंजीशी दवरताली तो गूळ. त्या वेळा प्लास्टीक नाशिल्लें जाल्यार हडड्ड केळी पानांनी हाण पसरून ताजे ते सगळे उमतीताली आनी सगळे एक गोपाल कृष्ण महाराज की जय म्हणून त्या गोपाल कृष्णाक कृष्णान ती शिस्त लायिल्ली की ताका नैवेद्य दाखोवचो परमेश्वराक. आनी कल करचें सगळ्यांनी मेळ खावचें, गाययांक खावच्या घालचें, एक घास गाययांक, एक घास पक्ष्यांक पशु पक्ष्यांक आनी वरले तिसरे आमी वांटून खावचें. तरी आनी कलकल आसताले तांतू शिवाय लाडू असताले तिळव्या साखर लाडू सद्य तूप त्याची गोडू अमृताचा पडी पाडू कोड बळी तळली खाज्य करून या सार दुग्ध पोहे मनोहर नाना भुवनाचा फार मेर पोटी पोळिल्या दूध दही दूध साय मध पात्रे भरी येली सिद्ध आणि काही बहुविध नारी आल्या जवळी परवडी यादवास दाविता ती सावकाश रमा वल्लभाचे दास दर्शनासी भुकेले. जय जय रघुवीर समर्थ गोपाल कृष्ण महाराज की जय. हो नैवेद्य हो काल्लो करची शिक्षण कला म्हण ते पूर्ण चेडू पूर्ण मित्र. तरी ब्रह्मदेवाक सुद्दां हें जालें खंय की हो इतलो देवागल अवतार विष्णून अवतार घेतलो म्हणून वचून कृष्णाल अवतार घेवन आणि गोवाळ्या मध्ये कसले करता असो नुस्तें खाता पडा पिता पडा खेळता पडा चेंडू घेवन आणि गायांक खावयता गायां मागशी बाल धरून धांवता असलें सगळें. तरी हो खरो देव असो की कोणकी तोतय आयला म्हणून ताका पळोवचें आशिल्लें. म्हळ्यार ब्रह्मदेवाक सुद्दां भ्रांती जाता हें मुख्य सांगचें समर्थांक कळ्ळें. तर तान कल केलें तो आयलो आनी ताका की खावच्यान मग्न आशिल्लें गायेची की धूर वचूलेल्यो त्या गाययांक चोरून तान ब्रह्मलोकांत व्हेलें चोरून व्हेलें तांकां गायो नाची जाल्यो आनी कड्डेरी ते गायी खंय गेल्यो म्हूण पळोवच्याक कृष्णान वचूलता वळी हांगा ते गोप गोपी आशिल्ले खावच्या बशील तांकांय गायब करून सोडलें. येवन पळयल्यार कोणें ना. आतां कल करचें ताका दिसलें आतां हो कृष्ण खरें ताका रूप कळटलें म्हूण जाल्यार वचूलो आनी तुमगो तसो हागल ब्रह्मागल एक दिवसू कितकी वर्स म्हळ्यार ब्रह्मागल एक दिवसू तितले वर्स ते लोक थंय राबले ताका ब्रह्मागल दिवसान ते आनी एक दिवस जायना पळय ब्रह्म पळोवनचे आयला हांगा कल चल्ल्या म्हणून. हांगा कल चलचें आराम गायोय थंय आसा ती गोप गोपी आसा ती काल्ल खातो आसा ती सगळें खंय थंय आयलें. त्या गोपाळ कृष्णाने आपल्या ते आत्मतत्व परब्रह्मांत ती माय निर्माण केली आणि माय एकादनी केली तशीच तशी पुरे निर्माण करी बिकॉज म्हाका तांगेल आवसूक न्ही जाप दिवंका लागतलो सगळ्यांक सुखरूप घेवन वचका म्हळ्यार कितलें अरेंजमेंट कितलें प्रेम कितली दया
आनी कोणाल गर्भहरण करची आपसूक ब्रह्मा सुद्दां गर्भहरण केलें तें श्रीकृष्णाने. तशें तो आमकां श्रीकृष्ण तरी तशें तें आमी आतां हांगा राबया आनी सगळ्यांक वतीने त्या कृष्णाक म्हणा रामाक म्हणा आमी प्रार्थना करुया की कल्याण करी राम राया कल्याण करी, कल्याण करी राम राया कल्याण करी, जनहित विवरी जनहित विवरी जनहित विवरी, कल्याण करी राम राया. अपरा तळमळ तळमळ होतची आहे, हे जन हाती धरी दयाळा कल्याण करी. अपराधी जन चुकतची गेले, समर्थ केन्नाय अपराधी म्हणून कोणाकय हें करना, चुकले म्हणून तांकां भायर काडना, तांकां शिक्षा करना, वर्गा भायर घालिना, बेंचार उबो करिना, असं सगळं शिक्षा दिना, कोंबडो करना, मार दिना, जाल्यार उलट देवाले प्रार्थना करता, देवा हे तुगलेच न्ही, तांकां सावर, तूं सावर नाल्यार कोण सावरस तांकां. अपराधी जन चुकतची गेले, तुझ्या तूची सावरी दयाळा कल्याण करी. कठीण त्यावरी कठीण झाले, आता नदीचे उरी दयाळा कल्याण करी. इतले कोणसले दिवस इतले वायट आयले ती बाप रे. चेडूं विचारना ती म्हालगड्यांक, नात्र विचारना ती म्हालगड्यांक, तांगेल मनमानी चलता. आनी तरीके तसले हांता न्हू आमकां त्या मायेंता न्हू आमी वाट काण 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 मुखार वचचेस आनी कल्ल्याक एकच इप्सीत आत्मज्ञान मेळोवचेस. ह्या ही सगळे मायेंत राबल्यार उपयोग ना. शेवाळ बाजू करून मुळाच उद्दाक आमी पिवचेस. तेमी भिवचे ना, नामस्मरण करतच विश्वास दवरी आनी तेमी ती कळना पाप जाणांक असली परिस्थिती येता. कोठे जावे काय करावे, आरंभिली बोहरी दयाळा कल्याण करी. दास म्हणे आम्ही केले पावलो, दयेसी नाही सरी दयाळा कल्याण करी. कल्याण करी राम राया कल्याण करी. जनहित विवरी जनहित विवरी जनहित विवरी, कल्याण करी राम राया. नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः, अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. श्रोतेजन हो, तुमच्यांत बशिल्ल्या त्या रामतत्वाक साश्टांग नमस्कार घालता आनी विवेचन पुष्प तुमच्या चरणांचेर हांव दवरतां. ते श्री रामराया गेल्या ते समर्थांक गेल्या चरणांचेर दवरतां. नमस्कारू. आता परा असं विवेचन लक्षात दवरून येया ती. त्यामुळे ताज नंतर एक आठवडा सुट्टी असं. नमस्कार.